आयज जेजू आपल्या लागशिल्ल्या शिसांक 12 जाणांक विंचून काडटा. जेजूचे जायते शीस आसले, पूण ताका जाय आसलोले 12 लागशिल्ले शीस जे ताच्या देवाचे राज परगटपाचो वावर फुडें व्हरतले. शिसां मदें 12 फुडारी कशे तो तांकां विंचून काडटा आनी नेमता. हे लागशिल्ले शीस ताका कित्याक जाय आसलोले? ताका सांगात दिवंक. मार्कुच्या शुभ वर्तमानांत 23:14 आमकां हें सांगता. आतां सांगात दिवप हाचो अर्थ आमी 2 तरेन समजूंक जाता. पयलें म्हणल्यार तांकां ताणें विंचून काडले आपले इश्ट जावंक. दुसरें म्हणल्यार जेजू आयच्या आधुनीक काळार जियेलो जाल्यार तो कितलींच पुस्तकां बरयतलो आसलो, पूण ज्या काळार तो जियेलो हे ताचे शीस जावन आसले ताचें पुस्तक. उपरांत ताचें जिवीत जावंक पावलें जेजूचें जिवें पुस्तक. जेजून आमकां दर एकल्याक आमच्या बावतिस्मा वरवीं विंचून काडल्यान आपले लागशिल्ले शीस जावंक, आपणाक सांगात दिवंक, म्हणल्यार आपले इश्ट जावंक आनी ताच्या उतराचे जिवे परगटणार जावंक. तर आमचें जिवीत जावन दी जेजूचें एक जिवें पुस्तक दुसऱ्यांक वाचूंक, नियाळूंक आनी आपले जिवीत बदलूंक. हो एक पयलो पावंडो देवाताय मोगाचो संबंद सांबाळपाचो. जायते पावटी ह्या देवाच्या मोगाचो आमकां देखी जाय. पवित्र पुस्तक देवाच्या मोगाची चीट. हातूंत आमकां सुरवेक तावन शेवट पर्यंत कशे तरेन देवान मोगान मनशांक रचलो, मोगान ताका पोसलो, मोगान ताका सोडयलो ताची खबर मेळटा. देवाचें उतर वाचुया आनी हे परी आमचे संबंद ह्या मोगाच्या देवाताय अदीक तीर करुया. सांत हांव आपले पयले चिटीन म्हणटा, जो कोण दिसता त्या भावा भयणीचो मोग करिना तो दिसना त्या देवाचो मोग कसो करीत. ज्या मोगान देवान आमकां रचलो त्याच मोगान देवान म्हज्या भावा भयणीक रचल्यान. हें सोत जर आमच्या मनांत रिगलें तर देवाची शांती म्हजे भितर येतली आनी हीच शांती समाजांत समुदायांनी विस्तारूंक प्रयत्न करूंक दर एकल्या पासत फावो ती कृपा ह्या विसाच्या बलिदानांत मागुया.